स्पोर्ट्स घाल्लो आसा वेर्ना IDC इनोवेशन ते केन्ना आसा आनी कोण इनोवेशन करपाचो कितें प्लॅन आसा? पोलीस खातीर सगळे गोंयकारांक इन्वायट करता हांव की 30 तारखेक गोंयान एक हिस्ट्री जावपाची आहा. बिंग अ पॅशनेट क्रिकेटर हांवें एक ग्रावंड बांदलेलो आहा वेर्ना IDCन. सो सगळे गोंयकारां कडेन मागता की प्लीज कम ऑन दॅट डे. इट्स अ ग्रँड इनॉग्रेशन. आमचो चीफ मिनिस्टर बा प्रमोद सावंत त्यांचे हस्ते जातली. प्लस आमचो इंडियाचो T20 क्रिकेट कॅप्टन सूर्यकुमार यादव तो येवपाचो आहा. सो इट वील बी अ क्वायट गूड फंक्शन. सो मागता की प्लीज कम एंड विटनस हिस्ट्री. तुवें हो प्लॅन केन्ना असो घाल्लो आनी वाय द नेम 1919? वॉट इज द सिक्रेट बेहिंड 1919? हो प्लॅन एक्चुअली 2020 कोविड टायमार जाल्लो. सिन्स माय बोथ चिल्ड्रन्स आर प्लेइंग फॉर गोवा. माय डॉटर इज कॅप्टन फॉर लास्ट 4-5 years. चेडोय खेळटा. ही प्लेड अंडर 19, अंडर 23. सो आय हॅव सीन दॅट गोवान मॅच प्रॅक्टिसाची खूप गरज आहा भुरग्यांक. बिकॉज वी आर लॅकिंग क्रिकेट ग्राउंड खूप कमी आहा. सो एक भुरग्यांक लागून मॅच प्रॅक्टिसाक लागून तो विजन येयलो एक्चुअली एक ग्राउंड बांदपाक. सो दे कॅन प्रॅक्टीस मॅचीस. एंड आमचे जे भुरगे आहा पळय दे प्रॅक्टीस अ लॉट पण तांकां मॅच प्रॅक्टीस मेळना. सो एवरी गोवन शूड बेनिफीट फ्रॉम दीस ग्राउंड. ते हेतून एक्चुअली हो ग्राउंड बांदला. सो बांदता बांदता स्लोली फ्रॉम ग्राउंड इट बिकेम अ स्टेडियम एक्चुअली. सो इट वील बेनिफीट एंटायर क्रिकेट फर्टिलिटी इन गोवा. आयकूंक येता की तुमी क्रिकेट अकॅडमी घालपाच्या इनहाऊस कोचिंग जावपाचें ताजेर कितें सांगपाक शकता? हो ग्राउंड बांदला टू प्रमोट क्रिकेट इन द स्टेट ऑफ गोवा. जशें आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन सांगला पळय फिट इंडिया मुवमेंट त्यांनी स्टार्ट केला. अंडर ते इनिशिएटीव की आजचे भुरगे जे आमी पळयता पळय दीसभर मोबायलान आसता. बिकॉज तांकां ऑप्शन ना. पयलीं आमी जेन्ना धाकटे आशिल्ले पळय आमकां एवरीवेअर वी कूड गेट ग्राउंड. पण नाव डेज सिन्स एवरीवेअर यू सी बिल्डिंग्स कमिंग अप जागो उरूना. सो एक भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक टू ब्रिंग दॅम आउट फ्रॉम दॅट मोबायल टू बी फीट हो ग्राउंड आसा. एंड इट वील नॉट ओनली promote cricket but promote fitness also in the sense there can be a lot of activities here. Since it is located in industrial area, many industries also can benefit from this. So the in-house coaching जावं हाजो तो ग्राउंड सायज केदो व्हडलो आसा? वी हियर दॅट इट इज बिगर दॅन चिन्नास्वामी स्टेडियम. केदो व्हडलो सायज आसा कितें सांगपाक सोदता? ना आमचो ग्राउंड 76 यार्ड आसा. इट्स मॅचिंग द इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स. We have 9 pitches in, which is quite sufficient. Plus floodlight install केला आम्ही. So you can play in the daytime also and night time also. So भुरग्यांक मॅचीसची कमी पडपाना. So they can have lot of matches. माझो इंटेन्शनूच हेत आहा की वी शूड हॅव मॅचीस. आमचे जे क्रिकेटर्स आहा पळय आज बरे परफॉर्मन्स कित्याक करना? बिकॉज वी लॅक इन मॅच प्रॅक्टीस. सो आय रिक्वेस्ट आमचो क्रिकेट एसोसिएशन आहा मेक फूल युटिलायझेशन ऑफ दीस ग्राउंड आनी भुरग्यांक जाता तितली मॅच प्रॅक्टीस दिवपाची. कमला फ्रॉम बिल्डर टू सडनली क्रिकेटान इतको इंट्रस्ट येवपाची अशें कितें तुमी कन्स्ट्रक्शन लायनीन आसले आनी हितून अशें बिल्डर नॉर्मली बिल्डरान जेन्ना जागो पळयता पळय फर्स्ट मायंडान येता की हेका बिल्डींग बांदया म्हणून. पण सिन्स म्हाका क्रिकेटाची पॅशन आशिल्ली आनी म्हाजी दोनूय भुरगे क्रिकेट खेळटा. सो तांकां लागून बीन सांगा कॉम्प्रोमायज केला हांवें की बाबा एवरीवेअर यू कांट यू हॅव टू गीव समथींग फॉर द सोसायटी. सो क्रिकेट ग्राउंड वील नॉट ओनली प्रमोट मिन्स तांकां एक बरी संदी मेळटली भुरग्यांक. प्लस एंटायर गोवा वील बेनिफीट फ्रॉम दीस. सो अशेंच मिन्स पळोवपाक गेल्यार पॅशनानसून तो ग्राउंड येयला आनी भुरग्यांक लागून. आनी कॅपॅसिटी कितली आहे ग्राउंडाची? रायट नाव हेतून 5,000 सिटींग कॅपॅसिटी आहा. इन फ्युचर वी मायट इन्क्रीज एक्चुअली अप टू 30,000. कमला तुम्ही देव दामबाबाचे बरे भक्त आसा अशें आयकूंक येयलें. दामबाबान तुमी प्रसाद घेतल्या शिवाय हो ग्राउंड बांदपाचो प्लॅन करूंक ना अशें कितें कितपत खरी आसा तुजी? ना दामबाबाचो हांव भक्त आनी सगळे गोंयकार एक्चुअली दामबाबाचो भक्त आनी तेजे आशिर्वादा शिवाय कांय करपाक शकना. सो देवान आशिर्वाद दिलो कमला ग्राउंड बांद
आनी आज बरोसो बरो ग्रावंड जाल्लो आहा सो देवाची कृपा आसा ग्रावंडाचेर. की तितलो इंटरनॅशनल मॅचीस बी कितें अशें आं ना इंटरनॅशनल मॅचीसाक मिनिमम 15,000 सिटींग कॅपॅसिटी जाय. सो right now we can't have an international match because we don't have that sitting capacity, but in future when we increase the sitting capacity 35,000 is a plan in future, and then we can have international match plus IPL also. This is the first phase of your ground. आयकून आता की सुरेश रैना हांगा येवन गेलो. इज दॅट ट्रू? ना ग्रावंड जेन्ना एक क्रिकेटराच्या कानान पडटा पळय बरोसो ग्रावंड जाल्लो आहा गोंयान, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू विजीट. सो ते निमतान सुरेश रैना ऑल्सो हॅड कम टू विजीट द ग्रावंड आनी बरो एप्रिशिएट केला त्यांनी की फील्स लायक प्लेइंग हियर आनी बरो कमेंट आशिल्लो तेजो ग्रावंड पळोवन. गोंयांत चडशे खुबशे क्रिकेटर्स आसात ना कमी क्रिकेटर्स आसात आनी गोंयांत खुबशे वर्सां ग्रावंडाचें एक सपन आहा. सो तुमी त्या वाटेन वयतना तुमची कितें फिलींग आहा? ना ॲक्च्युली इंटरनॅशनल स्टेडियमाची गोंयान खूब गरज आहा बिकॉज बिईंग अ टुरिझम स्टेट गोवा नाव क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स इन ओवरऑल. क्रिकेट आज एक इव्हेंट जाल्लो आहा. सो वन्स वी हॅव इंटरनॅशनल स्टेडियम इट विल नॉट ओनली प्रमोट क्रिकेट, इट विल प्रमोट टुरिझम ऑल्सो. सो एज सून जितले जाता तितले बेगीन our government or GCA should build a proper international size cricket stadium because it will boost tourism also and give a good revenue to Goa. कमलाबाब आता खंय तरी BCCI जावं GCA कडल्यान तुमच्या कडेन टाय अप जाल्ले आसा जावं एनी अप्रुवल और एनी कायंड ऑफ कोलॅबोरेशन विथ द क्रिकेट बॉडी? ना सध्या तरी टाय अप जावना and we are open to cricket actually. Any body who wants to promote cricket, who wants to play cricket, our ground is open to everybody. So anybody for the benefit of cricket you are going to give away your ground for practices, for cricket coaching? Yeah, definitely. It is meant for cricket and आम्ही यही चितला की we'll be giving scholarship for underprivileged children कोण क्रिकेटान बरे आहा and they cannot afford kids असता, traveling असता. So we'll be keeping one bus to pick up from their home and train it here. In future we have a plan of having a residential academy. So भुरगे हांगा रावतले, they will play, they can go back on Saturday, Sundays and come back on Monday and play. So that facility will be giving free of cost to underprivileged children. तू तुझ्या ओन कोचिंग सेंटर बी कितें चालू करपाक शकता? Yeah, definitely this ground should have a training center because गोवान खूब कमी academies आहा with proper facilities. So this will be having one of the best world-class facilities training दिवपा भुरग्यांक, which will promote cricket in a big way. कमला काल आमी वेर्ना इंडस्ट्रीच्या असोसिएशनची मीटिंग घ्यायची मग पण तेंच्यांनी तुमच्या ग्रावंडाक भरपूर वेलकम केला कित्याक ह्यो वेर्ना इंडस्ट्री एकदम क्लोज जाला. तुमचे कितें अशें जाय? जेन्नाच्यान लोकांक कळ्ळें की हांगा एक ग्रावंड येवपाचो आहा, नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट इन वेर्ना but entire Goa is enthusiastic to see that ground actually. Everybody is excited. I am getting calls. सगळे means हे आसा 30 तारखेक येवपाक आनी ग्रावंड पळोवपाक actually. The first time एक private ground, private stadium you can say, where we have 5,000 seating capacity. So 30th you will see that excitement. I think so. Entire Goa will be here to see Surya Kumar and the ground. की चितला लेजंड बी मॅच आसा तुजी खेळपाची? ना some companies they are trying to have doctors league means खूबशे कॉल येता की आमकां ग्रावंड जाय 15 दिसाक लागून 20 दिसाक लागून डॉक्टर्स लीग करपा जाय, एडवोकेट्स लीग करपा जाय, देन लेजंड्स लीग करपा जाय. सो एंड गोवा इज अ प्रॉपर प्लेस, एवरीबडीज फेवरेट एक्चुअली. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू गोवा एंड एक स्पोर्ट्साचे निमतान आनी एक क्रिकेटाचे निमतान तांकां एक संदी मेळटा गोंयान येवपाक. सो दॅट माय ग्रावंड विल नॉट ओनली प्रमोट क्रिकेट बट इट विल प्रमोट टुरिझम ऑल्सो. कमला गोवा प्रिमियर लीग धोळेरान मॅचीस जाता, सो यू वील टेक इनिशिएटीव की हांगाय थोड्यो मॅचीस जावच्यो कित्याक हांगासरल्या क्रावडाक थंय वचून मॅच पळोवपाक बी इट टेक्स टायम कन्ज्युमिंग. तूं सो हांगा हाडटलो थोड्यो मॅची बी, यू वील टेक इनिशिएटीव? धुलेर क्रिकेट आसा म्हापशा पर्वरी सॉरी GCA ground. So GCA ground also is quite good. Suppose as load खूप आहा. Now you have seen that lot of under 19, under 16, under 23 Ranji matches खूप जाता. So groundaची shortage आसा. If GCA requires, if BCCI requires, my ground is always open for cricket. केन्नाय सांगा क्रिकेटाक लागून this will only promote cricket actually basically.
सो एनी प्लान्स फॉर अपकमिंग सीजन आतां जेन्ना पावस येतलो तेन्ना अशें कितें तुमचे कडेन येयला कितें कोणाचे विशीं ना खूब एजन्सीज कॉन्टॅक्ट करता की आमकां ग्रावंड जाय हांगा टोर्नामेंट करपाक नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा फ्रॉम आउटसायड बिग लीग्स दे आर ट्रायंग टू हॅव इन गोवा सो आतां सांगला की इट वील नॉट ओन्ली प्रमोट क्रिकेट इट वील प्रमोट टुरिजम ऑल्सो सो लेट्स सी वन्स द ग्रावंड इज ओपन कितलो रिस्पॉन्स मेळटलो इट वील बी पॅक्ड आसतलो दिसता म्हाका ग्रावंड बिकॉज प्री लॉन्चिंग वी हॅव सो मेनी कॉल्स and we are developing one app also, so whoever wants to book the ground he has to download the app and he can book a slot means jana taka jay book karpak hoy app through he can book the ground. लास्टली फाल्यांचो जो आतां 30 तारखेचो प्रोग्राम होता इन शॉर्ट सांग 30 तारखेक हो ग्राउंडाचो ग्रँड इनॉग्रेशन आसा वेर our chief minister will be inaugurating the ground. Along with we have a superstar of T20 Surya Kumar Yadav, Indian captain asa, he is coming, so it will be inaugurated by then and then followed by a cricket match and fireworks and lighting. खूपशे एक बरो event how you see that IPL opening and all, so we have planned a grand opening on that day. कितले इनोग्रेशन टाइम The inauguration will be at 5 o'clock. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.